महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिन में स्वर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी मानी महिमा आराधन तुका सौम्या मानी महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिन में स्वर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी मानी महिमा आराधन तुका सौम्या obczak sedas dira मानी महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिन में स्वर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी आराधन तुका सौम्या Nimania ciemna Moga mandamento mendila Seven jivit zoro Pai și Sanche Dule Pai și Sanche Dule Undo wine mas ragat ka Tuja kurin badaloi Tuja kurin badaloi Muja ugdasa karat mono sumya tuve shisa kadesh dina Manani mahima Aradhan tuka sumya आराधन तुका सौम्या हर एक दिन में स्वर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी Manani mahima माननी महिमा Aradhan आराधन तुका सौम्या Perhati tiga Manani mahima Manani महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिन भी स्वर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या Manani mahima
आराधन सोम्या ह्या पवित्र वक्ता ह्या पवित्र देवाक तुका आनी म्हाका पवित्र करूंक हो वेळ देखून आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया ताका नमस्कार आमी करया प्रणिपात ताका आमी करया वाकण स्तुती ताका आमच्या काळजांत ताका दिवया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया धन्या नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया आमचे आता आमी उवार्याने म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू जयकार तुका सोम्या जेजू जयकार तुका सोम्या जेजू प्रणिपात तुका सोम्या जेजू प्रणिपात तुका सोम्या जेजू हर्षितांव तुका सोम्या जेजू हर्षितांव तुका सोम्या जेजू दिनवासतांव तुका सोम्या जेजू दिनवासतांव तुका सोम्या जेजू नावार्तांव तुका सोम्या जेजू नावार्तांव तुका सोम्या वंदितांव तुका सोम्या जेजू वंदितांव तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 आमी बसया भावा भयणीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवाद्याचें पुस्तक 41:13 आवाजवर 13वी ओळ म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरतां हांव तुका सांगतां भिये नाका हांव तुका आदार दितां हांव परत म्हणटा आय कम अगेन हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरतां आय होल्ड युअर रायट हँड हांव तुका सांगतां भिये नाका हांव तुका आदार दितां या दितलो भावा भयणीनो ओ जेजू तुका आनी म्हाका आदार दिता वय पूण विशय कितें म्हळ्यार जेजूचो आदार आमी घेतल्या उपरांत हांवें आनी एकल्याक आदार जावंक आसा आय गिव यू अ स्मॉल इन्सिडेंट प्रॉबब्ली फिक्टिशियस काल्पनीक घडीत एक दीस एक कुटाम 10 दिसांक एका क्रुजांत 10 डे टूर दर्यांत पयणाक बायसरलीं फॉर 10 days तितलें म्हणटाना घोव बायल आनी एकलो पूत आसा तांणी डिसायड केलें बॅगां पुरा काण घेया वील टेक ऑल आर कार्गो आमचे लागीं आसलें सगळें बॅगेज आनी पुरा काण घेया वस्तू पुरा काण घेया एंड लेट्स प्रोसीड लेट्स गो फॉर अ टूर फॉर 10 days भायर या तितलें म्हणटाना 13 बॅगां काण गेल्यांत गोवान बायलेन आनी भुरग्यांनी 13 बॅगां वचून थंय लायनीर रावलीं चॅकिना कडेन रावतना घोव म्हणालो ओ नो आय फॉगॉट द 14th बॅग म्हाका 14वें बॅग हांव विसरालो बायल म्हणाली 14वें बॅग तूं विसरालोय 13 बॅगां आसात सायबा देर आर ऑलरेडी 13 बॅग्स एंड यू वॉन्ट वन मोर टू कॅरी 14वें बॅग जाय की तुका परत्यान तो म्हणालो त्या 14व्या बॅगांत टिकेटी आसात म्हणालो 14व्या बॅगांत टिकेटी आसात म्हळ्यार जिवितांत सगळें गेलें पूण क्रमेण गरजेचो पात्र म्हाका चुकलो आय डीड एवरीथींग बट फायनली आय लॉस्ट दॅट वन वीच वॉज नीडड व्हेरी बॅडली पवित्र पुस्तक खंय ह्या दिशेन सांगता सगळो संवसार जिखोन तुजो ओत्मो होगडायल्यार कितें फायदो भावा भयणीनो म्हाका देवान जणवाय दिल्या जावं पुरो म्हाका देवान बरी आस्त दिल्या एक ब्लेसिंग एक दुडू म्हज्या लागीं आसा म्हज्या लागीं आस्त बदीक आसा म्हज्या लागीं मस्त जाणांचे कॉन्टॅक्ट आसा म्हज्या लागीं कोणाक हांवें सांगल्यार कामां जातात पूण एक म्हज्या लागीं देवा आनी म्हजे मदें बांद ना हें कशें म्हळ्यार म्हज्या लागीं सगळें सिस्टम आसा पूण स्विच ऑन करूंक म्हाका उडास ना खंय तुमकां जालां की अशें मोबायल चार्जिंगा दवर न्हू 2 घंटा उपरांत फाटी येताना पळयतना चार्जिंगान की 0 या कितलें 10% जालें तितलें ता कित्याक स्विच घालूंक उडास ना जिवितांत
गरजेचो पात्र हें कनेक्टिविटी तुजो आनी म्हज्या देवाचो म्हज्या आनी म्हज्या देवाचो तो सुकनाये तो सुकनाये कित्याक क्रमेण म्हाका जाय कोण क्रमेण म्हाका जाय जेजूस बाबा भयणीनो क्रमेण म्हाका जाय जेजूस देखून आमी ह्या सकाळीच्या वखत आमी हांगा आसांव ह्या पुणतळार आमी आसांव मायेक मोरयेक नांवांनी वेगवेगळ्या नांवांनी उलोव करता पंपय माय वेलांकाणी माय गावदालुपे माय फातिमा सायबीन लूत सायबीन वेलांकाणी माय म्हूण मस्त नांवांनी आसा पूण माय ती मायंत एक विलफेरे बिंबसाचें बरें पद आसा न्ही आवय ती आवय संवसारार आवय ती आवय संवसारान पूण संवसाराची आवय सरता शी वील डाय वन डे पूण सर्गेची आवय इज दी बेस्ट एक कंतार हांवें तुमकां उडास करचें जाल्यार हर मनीस तुका सांडीत तरी हांव सांचोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका सांडीत गिये आवय नेंत्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी जेजू म्हणटा हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना जर तर जेजू तुका आनी म्हाका सोडना जेजूक सोडनातली ती आवय तुका आनी म्हाका केदींच पयस करची ना ती वाट दाखयतलीत बाबा भयणीनो येवया ह्या सकाळच्या वखतार सोम्याचें भजन आमी करया सर पिडा सोम्याक ओगोळशिताना धांवताकय सर्व पिडा जेजूक होगोळशिताना होगलाप दिता धांवताकय देखून गावया आमी गीत अनंत बापा अनंत पुताक अर्गां बापा अर्गां पुताक अर्गां पवित्र आत्म्याक स्तुती वैभव देखून आमी उबी रावया ताळयो पेटोवन आत उबारन हें गीत हें कंतार आमी गावया अनंत बापा अनंत पुता अनंत स्पिरिता त्रिएक देवा सगळी अनंत बापा अनंत पुता अनंत स्पिरिता त्रिएक देवा आतू बारून नावा कडून सगळ्या संवसारार आमी पासारता ओ मिस्टर पोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थाना आमी सपर करता आतू बारून नावा कडून सगळ्या संवसारार आमी पासारता ओ मिस्टर पोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थाना आमी सपर करता अर्गां बापा अर्गां पुता अर्गां स्पिरिता त्रिएक देवा अर्गां बापा अर्गां पुता अर्गां स्पिरिता त्रिएक देवा आतू बारू नावा कडून सगळ्या संवसारार आमी पासारता ओ मिस्टर पोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थाना आमी सपर करता ओगला बापा ओगला पुता ओगला स्पिरिता त्रिएक देवा ओगला बापा ओगला पुता ओगला स्पिरिता त्रिएक देवा आतू बारू नावा कडून सगळ्या संवसारार आमी पासारता ओ मिस्टर पोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थाना आमी सपर करता हालेलुया 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 हालेलुया
Praise the Lord. Praise the Lord. Ergam Bapa, Ergam Bapa, Ergam Putra, Ergam Putra, Ergam Pavitratnya. Ergam Pavitratnya. बसूया. बाबा बहिणीनो, एक दीस एक राय आपणाचें रायपण जालें आनी मुखार म्हाका सक्सीड करचो राय कोणी ना, दॅट आय डोंट हॅव अ सक्सेसर. देखून म्हाका म्हजो पूत म्हणा या कोणी ना कुटुंबांदर म्हणून, देखून तो कितें करता, ताची व्हडली आस्त, व्हडलें रावळेर आसा, जायते सोजेर आसात, व्हडली प्रॉपर्टी आसा, हें आतां कोणा दिवचें. देखून एक एडवर्टायजमेंट घालता पेपरार, एक मानावी एक रिक्वायरमेंट कितें म्हळ्यार म्हाका एकलो तरणाटो जाय आनी त्या तरणाट्याक हांव राय करतलो. बट देर आर 2 कंडिशन्स, 2 शर्तां आसात. ती कंडिशनां कळली म्हळ्यार पयलें ताका देवाचो मोग आसाजे आनी दुसरें पेल्याचो हुस्को ताका आसाजे. लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ नेबर. देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को ताका आसाजे. ही 2 कंडिशनां खंयच्या तरणाट्या लागीं आसात ताका हांव तुर्तान घडये भितर राय करतलो. तितले म्हणटा एक तरणाटो वाचता, राय जावंक आपयला आनी ही शर्तां म्हजे लागीं आसात म्हणालो एकलो तरणाटो. पूण एक प्रॉब्लेम आहा, ताचे लागीं पयसो ना. कित्याक सादारण हांव कोडयाळ आसां आनी तो सादारण मुंबय आसा. कित्याक रावळेराचें ह्या रायाच्या रावळेर मुंबय आसा आनी हांव कर्नाटकांत मँगलोर आसां चिंतया. देखून आतां थंय मिसर वसाचें जाल्यार आय नीड मनी फॉर माय जर्नी. म्हज्या पयणाक म्हाका दुडू जाय, मात न्ही म्हाका भूक लागता. आय नीड समथींग टू सस्टेन माय सेल्फ. कांय म्हणी खायचें म्हाका, देखून इल्लो पयसो जाय म्हाका. देखून म्हजे लागीं कांय पयसो ना, आय डोंट हॅव मनी. अशें म्हणून तो दोगा तेगा लागीं वेता आनी भीक मागता आनी पयसो दुडू जमयता. कशेंय मुखार वेताना ताका दिसता की मुखार रावळेर आसा. वो बंबय पावला, मुखार रावळेर दिसता आनी 1 किलोमिटर आसा. उबार गुड्यार ते रावळेरा. तितलें म्हणटना वाटेंतल्यान चलोन येताना एक मागतलो मुखार मेळटा. तो देगेन बसून भीक मागता आनी ह्या तरणाट्या लागीं म्हणटा, आळे सायबा म्हजे लागीं कांय ना, म्हाका भूक लागल्या, तुजे लागीं कांय खावंक आसल्या दी. म्हाका इल्लो दुडू जाय, म्हाका वस्तूर काणगेचे. ताचे वयर चड हिवाचे दीस ये, इतले थंड आसा की म्हाका येवंक जाता. देखून तुजे लागीं आसलें तें ब्लँकेट या फ्लीज कालें आसा तें म्हाका दी. तुजे लागीं आसलें तें एक दोगलो म्हाका दी, मस्त येवंक जाता म्हाका. त्या तरणाट्यान पयशे आंगाचे घाल्लें तें वस्तूरू आनी इल्लें खावंक पुरा दिलें आनी हो तरणाटो मुखार रावळेराक पावलो. केदां रावळेराक पावलो की थंयसर ताचे सोजेर रायाचे सोजेर आयले म्हणाले, प्लीज कम ये तुका राय आपयता. हाका भारी खुशी जाली. सीदा रावळेराक गेलो, रायाच्या ऑफिसा कडेन पावलो. रायाच्या ऑफिसा लागीं पावतना थंय राय दिसना. सुमार अर्द्या घंट्या उपरांत राय आयलो आनी राय येताना कसो आयला, त्यात भिकाऱ्याच्या उस्तुरार आयला. तो वाटेर मेळ्ळो भिकार्या पळय, द बेगर, तोच राय. आनी ओ म्हणालो, वाय डीड यू डू दीस टू मी. ओ तरणाटो म्हणलो, म्हाका कित्याक तूं अशें केलें राया, कित्याक तूं वाटेर भीक मागली. देखून तो राय म्हणालो, आय वॉन्टेड टू चॅक दॅट यू रियली लव गॉड अँड लव युअर नेबर. म्हाका पळोवंक जाय आसलें, देखून हांवें म्हजो वेस बदलिलो. आय केम इन अ सॉर्ट ऑफ डिस्गायज एज अ बेगर. पळोवंक जाय आसलें, तुजी परिक्षा हांवें केली. ये तुका आतां हांव राय करता. हित जिणी हित काणी तुजी आनी म्हजी. बाबा भयणीनो, खंडीचोन आमकां देवाचो मोग आसा. आमकां अशें हात जोडच्यान कोणायकी प्रॉब्लेम आसात गी, सांगा पळया. हात जोडच्यान प्रॉब्लेम ना न्ही, पूण येत्त 2 हात दुसऱ्याचे हात धरूंक प्रॉब्लेम आसात. इगर्जेक मेटां काडूंक आमकां कोणायकी प्रॉब्लेम जायना, इवन फादर राहुल. पूण थोड्यांच्या घरा पांय दवरतना मात आमकां प्रॉब्लेम जातात. म्हाका जायना तांगेर वचूंक. हे वोंट टू जेजूक स्तुती करूंक खंडी जावन तुका आनी म्हाका कितले जातात. पूण त्यात तोंडांत बोरी उतरां उलोवंक की तुका आनी म्हाका कश्ट. प्रॉबब्ली वी ऑल फेल, बट डू नॉट वरी, भियेनाकात. जीजस विल स्टील एक्सेप्ट यू. जाकेवा बरी 4 वांट्यान करूंक जाता जाल्यार, जाकेवा बरी 4 वांट्यान करूंक जाता जाल्यार. सो हांवें कितेंय पाड केलें.
तुकाय दुखयलें पेल्याकी दुखयलें पूण 4 वंट्यान सुमया हांव करतां. कालच्या दिसा म्हज्या फिरगजेन बोंटवळांत एक मॉर्न जालें. मस्त लोक हांवें चिंतलें कितें विशेश आबा ह्या मनशा लागीं. पळयतना कितें सगळो लोक ताच्या विशयान बरें उलयता. विशय कितें म्हळ्यार जें कितें काम पाद्रापान करीत आसलें म्हळ्यार पंचतकी म्हळ्यार वेन देर इज अ फॅमिली डिस्प्यूट, कुटुंबा मदें शेजाऱ्या मदें डिस्प्यूट जाताना, इल्लें उलोवणें जाताना, मानाभेद ह्या वेगळा आसार जाताना पाद्रापाच्या जाग्यार म्हळ्यार तो येनातलो, पाद्राप ताका आपयतलो आनी तो त्या 2 कुटुंबां सांगात हाडटालो एक लायक. आमकां जायना गी जाता. इफ देर इज अ विल देर इज अ वे. जाता. ताका व्हडली PhD करीचे म्हणून ना, ताका भायर वचून खंय कोर्स घेवन ट्रेनींग करीचें म्हणून ना. जेजू शिकयता. तो म्हणटा जेजू हांव तुका जणवाय दिताना मावून राव, हांव तुका शिकयताना मावून राव. बाबा भयणीनो, खंडी जावन तुमकां म्हजी वळख आहा, म्हाकाय तुमची वळख आहा. हांव 8 वर्सां सेमिनारीन शिकलां जावं पुरो, 9 वर्सां ह्या जाग जावं जियेलां जावं पुरो, पूण हांव आतांय शिकतां. लोकां सांगता जियेतना, लोकां सांगता कशें जियेचें, खंयसर कालें करीचें, तें आतांय शिकतां. सांगलें उडा आसा म्हाका, वी लर्न टील वी डाय. इस्कालान आमी शिकता, आमकां व्हडली सर्टिफिकेट मेळटा, बट दॅट सर्टिफिकेट विल नॉट मेक युअर लायफ. इस्कालान कितले स्टुडंट आहात, बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट, पूण फाल्यांच्या दिसांत तांणी जीवघात केल्ले कितले गडीत आसात. पाडलो तरणाटो या पाडले ते कुटाम फाल्यां बरें जाल्लें कितलीं गडितान. समाजाक मस्तू सेवा दितात, मस्तू आदार दितात. जें काम कितें जेजून केल्लें, जें कितें करूंक म्हज्यान जायना तीं करतात. देखून बाबा भयणीनो, एक जिवीत म्हाका आसचें. हांवें केदाळ्या मनशां म्हज्या मरणाच्या दिसा म्हाका इगज भरून लोक जाय. म्हज्या मरणाच्या दिसा म्हजे खातीर मागतले. जेजू ताका विशेव दी, जेजू ताका सर्गाक उबारून व्हर, ताका सर्गीची दारां उगड म्हणून मागतले. म्हाका जायतीं वोंटां जायचे जाल्यार हांवें आज तांच्या काळजाक स्पर्श करीचे. कोणाचीर नांवां रेवेर बरोवंक वचनाकात बाबा भयणीनो, लारां पुसून काडटात. कोणाची नांवां मळबारी बरयनाकात. वाऱ्याच्या लोटा पळय वयर मस्त वाऱ्यां, मळबार इल्लो वेळ बरें दिसता पळोवंक, पूण तेंय वेता. नांवां काळजांनी बरया, तीं उरतात. डू नॉट रायट समबडीज नेम ऑन द सॅन्ड or on the sky, but write it in the hearts of people. There they remain. थंय तीं उरतात. देखून बाबा भयणीनो, अशें करूंक आमकां एकलोच आदार, पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका जर तर आसा, म्हजें तें आसा, पूण इतलेंच की हांवें ताका किरयचें. कशें एका साखरी ह्या च्या आमी च्या पियेतना या ज्यूस पियेतना आमी भितर साखर किरयना जाल्यार ती चाप्पेत उरता. ती साखर किरयल्यार मात गोड जाता. तशें ह्या पवित्र आत्म्याक आमी इल्लें किरोवया, आमी इल्लें उठोवया, जागोवया आनी म्हणया पवित्र आत्म्या म्हाका आपोड. कशें शिसांक आनी तुज्या मायेक मोरयेक तुवें भायर व्हेलें, संवसाराक तुवें प्रत्यक्ष केलोय आनी तांच्या मुखान जायतीं बरीं कामां जालीं. आज म्हाकाय कर बाबा भयणीनो. कोणी सांगना की मायक काण घेवन भायर सोम्याचें नांव दी म्हणून ना. घरा तुज्या आसल्या माय लागीं उलयल्यार बरो. थोड्या कुटुंबांनी 13 जाणां भुरग्यांत हांव कुमगार व्हरून येता. थोड्या घरांनी 13 जाणां भुरगीं, 12 जाणां भुरगीं, 10 जाणां भुरगीं. हांवें उलोवची गजाल म्हजे फिरगजेची न्ही, सिटी पॅरिशांत. आनी ती माय म्हाका म्हणटा, फादर वेर आर यू रनिंग? खंय धांवतात? तिका गुर्तून आगी म्हाका आनी एक 15 गाडये कुमगार व्हरूंक आहा. तीं राखतात म्हणलें मायक ना. माय मात पळयता न्ही, समजता म्हाका. पूण माय म्हाका बसून म्हणटा, फादर टॉक टू मी, म्हजे लागीं उलया, 5 मिनटां तुमी धांवनाकात. हांवें विचारलें तुमगेर इतलीं जाणां उलयनात गी? कोणी उलयनात फादर म्हजे लागीं. यू कॅन स्टार्ट स्मॉल थिंग्स रायट फ्रॉम युअर हावस. ल्हान म्हज्या घरांत सुरू कर, मागीर समाजाक या. जेजू पयलें पळयता म्हजें घर. कितली आल्तार इगर्जेची पवित्र, तितल्यांत म्हजी घरची आल्तारी पवित्र. देखून आमच्या हृदयाचेर आमी हात दवरया बाबा भयणीनो. पवित्र आत्म्या उलो करया.
पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका स्पर्श करूं दी, आपणूं दी. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. आमची कामी माया मोगा कुटुंबांची आमी माया मोगा. लालेऊन मागता लाभय तुजी कृपा. लालेऊन मागता लाभय तुजी कृपा. लाभय तुजी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. आमी ती बिगल्या भावा भयणीनो आमचें समर्पण आमी करया. जें कितें मागोवंक तुमकां जाय आमी तें मागया. उडास दवरया. मादर तेरेजा म्हणटा, कोलकाताची सांत तेरेज म्हणटा. पयलीं हांव इंग्लिशान सांगता, मागीर हांव कोंकणीन सांगतलो. इवन गॉड could not do anything for someone who left no room for him. Even God could not do anything for that man who left no room for God or for him. कांय म्हजें थंय करीचें जाल्यार हांवें जेजूक अवकाश दिवंका. म्हळ्यार हांवें म्हाका म्हजो जागो न्ही, पूण म्हज्या जाग्यार जेजूक अवकाश. वन हॅज टू बी कंप्लिटली एम्प्टी. सगळो खाली जावंक आसा. बाबा भयणीनो, कोण एकलो विचारता जेजू लागीं या मेस्त्री लागीं, हांवें बायबल 5 फावटी वाचलो, 10 फावटी वाचलो, हें बरें गी. देखून तो म्हणलो, तूं बायबलांतल्यान पाशार जालोय. बायबल तुजें थंय कितले फावटी पाशार जालें? यू हॅव गॉन थ्रू द बायबल, बट टेल मी इफ द बायबल हॅज गॉन थ्रू यू. जेजूची उतरां हांवें वाचलीं, पूण जेजूची उतरां म्हजे थंय पाशार जालीं गी. तर हें पाशार जावच्याक, बरें करच्याक हो जेजू तुज्या कुटुंबाक तुजें कितें सगळें आसा ताका आदार दिवं दी. देखून मागा तुमच्या कुटुंबा खातीर. घरां तुमचीं भुरगीं आसात, युवक युवती आसात, गांवांत परगांवांत आसात, थोडीं इस्रायल आसात, थोडीं झुजाच्या जाग्यार आसात, थोडीं कश्टार आसात. तुमचें रीण जावंक पुरो, तुमची तें आस्त जावंक पुरो. तुमकां कोणेंगी मोस केला आसतलो, तुमकां पिडा आसा जाय जंय, तुमकां कश्ट आसा जाय जंय. परत सोम्यातावन बांद म्हजो तुटला, सोम्यातावन हांव पयस गेलां. पयलें हें सारकें करया. जेजूतान मस्त पयस गेलां. लॉर्ड आय एम कमिंग होम. देवा पाटी येता. समर्पिता जेजू, म्हजें हें जिवीत सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तूं कर. जिणेंतल्या घडीतान एक सुरो हांव आसा, निरासपणांत हांव आसा. तुंच म्हजो बरबो सोदी तूं म्हाका आसरो बजवून म्हज्या आत्म्याचो. तुंच म्हजो बरबो सोदी तूं म्हाका आसरो बजवून म्हज्या आत्म्याचो. समर्पिता जेजू, म्हजें कुटान सांडून पातकी जिणी
विठ्ठल म्हाका तुका घे सोमिया घे तू म्हाका कुटाम मोचे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका कुटाम मोचे दिता तुका समर्पिता जेजू मोचे जिवीत मोचे जिवीत सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका जेजूचे आशीर्वाद आमी घेवया भावा भयणीनो आनी हेरांक आशीर्वाद आमी जावया गाव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता Ora sacramenta sustannaman koruya purviratya rupa bodla novioriti adaya solvon vecha askat vishvam Bavartace bolgivya Săși baba tăși sputa Ullasani stutisa Putvi mahima săsna Gita starian hărsita Dukancia spirita samasami navarta. Amen. प्रार्थूया ये देवा विचित सक्रामेंताका तुझ्या कसाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सरवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी वोगी सोरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना Amen. Jemल्या बापा तुझे समोर आठवणच्या उपकार दौडवram शिने अंतर कुर्बेन केलाय सत्कार पवित्रानात तुझी भुरगी जाल्या पवित्रज्ञाच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांगे जाल्या पवित्र संचार तुझे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवणच्या उपकार
हे मीस ॲडलिन जेम्स नोरोनाच्या त्या पासत जावन आसतलें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसू. बाबा भयणीनो, ह्या सकाळीच्या वखता पुंतळा आमी आसां. सोम्याचें भजन आमी केलें, स्तुती आमी केलें. ह्या बलिदाना वेळी आमकांच आमी खाली करया. जेजूक आमच्या जिवितांत वांटो दिवंक मेटा आमी काडया. सोम्या म्हाका स्पर्श कर. ह्या बलिदाना मुखांतर म्हजें जिवीत रुपांतर कर. म्हजें जिवीत आणकी बरें कर. जें कितें 4 वांट्यान म्हज्यान करूंक जाता, सोम्या म्हाका फरमाय. म्हाका तुज्या आशिर्वादान बर म्हणून ह्या बलिदाना वेळी आमी हर एकल्यांचें मागणें त्यासांव आनी इरादो जावं दी. सुकोन आमी पडटा सोम्याक आनी पेल्याक दुखयलेलें आसा. उतरान, करनेन, चिंतपान माफ मागून आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान, चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत मागीर सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, भोव बगेवन हांव कुवार मरयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता. ह्या मुगाळ आवयच्या विनातीन ह्या संवसारान सर वायटा विघ्नांतले आमकां वाटय आनी सरकार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवातेच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी बेल्शेझर रायान आपल्या सरदारां मदल्या 1000 जाणांक एक व्हडलें जेवण दिलें आनी ह्या 1000 जाणां सांगता तो दाकासुरो पियेलो. दाकासुर्याच्या अमलार आसतना बेल्शेझरान आपल्या सरदारांनी, आपल्या पत्नींनी आनी उपपत्नींनी पिवचे खातीर आपल्या बापाय नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाच्या मंदिरांतले लुटून हाडलेली बंगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेमाच्या मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलेली बंगाराची आनी रुप्याची आयदनां भितर हाडटच राय, ताचे सरदार, ताच्या पत्नी आनी उपपत्नी तांतलो दाकासुरो पिवंक लागली. ती दाकासुरो पियेली आनी आपल्या बंगाराच्या, रुप्याच्या, पितूळच्या, लोंकडाच्या, रुखाडाच्या आनी फातराच्या देवाक वाकोणूंक लागली. अवजीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आनी दिव्या खांब्या मुखार आसलेले रावळेराचे वणटीच्या गारयाच्या सुन्याचेर बरोवंक लागली. रायान बरयतलो तो हात पळयलो. रायाचें तोंड धवें जालें. ताची चिंतनां ताका भिरांतीन बरोवंक लागली. ताच्या पेंकडाचे सांदे सडील जाले आनी ताची दोंपरां कडकडूंक लागली. दानियेलाक राया मुखार हाडलो. रायान दानियेलाक विचारलें, रायान, म्हज्या बापायन जुदा तावन हाडलेल्या जुदाच्या निर्विसितां मदलो एकलो दानियेल नांवाचो मनीस तूंच मूं? पवित्र देवाचो आत्मो तुजे तें आसा आनी बुदवंतकाय, गिन्यान आनी असामान्य जाणवाय तुजे तें पळोवंक मेळिल्ली म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान अर्थ सांगूंक आनी समस्यांक परिहार दिवंक जाता म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान हें बरोवप वाचूंक आनी ताचो अर्थ सांगूंक जायत जाल्यार
हांव तुका जांबळी वस्त्रां न्हेसयतलो, तुज्या गळ्याक एक बंगाराची सरपळी घालतलो आनी राज्यांत तुका तिसरे स्थान दितलो. दानियेलान राया मुखार उलोवन म्हळें, तुजे देणे तुकाच दवर आनी तुजें इनाम दुसऱ्यांक दी. तरी हांव रायाक बरो वाचतलो आनी ताका ताचो अर्थ सांगतलो. सर्गींच्या दन्या विरोध तुवें तुकाच वट्टो केलोय. तुज्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडली आनी त्या आयदनांनी तूं तुजें सरदार, तुजे पतिणी आनी उपपतिणी दाकासुरो पियेतल्यात. पळोवंक आनी आयकूंक सकानातलेले आनी गिन्यान नातलेल्या रुपयाच्या आनी भांगाराच्या, पितूळच्या आनी लोंगटाच्या, रुखाडाच्या आनी फातराच्या देवाची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवाच्या हातांत तुजो प्राण आसा आनी ज्या देवाची अधीन तुजे वाट्यो आसात, त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. देखून ताणें हो हात धाडला आनी ह्या हातान ही उतरां बरयलेल्या आसा ते हे: मेने, मेने, टेकेल आनी पर्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयल्या. टेकेल म्हणजे तुका तगडान घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणो आसा. पेरेस म्हणजे तुजें राज दोशी करून मेदियांक आनी पार्सियाक दिला. देवाचे उतार हे: ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनांच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनांच्या ससनाक. मळबाच्या निकेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. तुमी पावसाच्या आनी दवाच्या शेणांनो सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनांच्या ससनाक. जड वाऱ्यानो सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनांच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. उज्या आनी धगा सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनांच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या. Alleluia, 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 Alleluia. मोरा पर्यंत विश्वासी राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जैतासो मुकूट दितलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची सर्ती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंदीखानांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तोवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचासक्त जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटें सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापूय भाव भयण आनी सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतलीं. तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं.
पूण तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमच्या दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर है जेजू क्रिस्त थंय बाबा भयणीनो, तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हे सर्व तुमकां घडतलें. बिकॉज यू आर माय फॉलोवर्स दॅट यू वील हॅव टू गो थ्रू द पर्सिक्युशन. हें सर्व तुमकां घडतलें. देखून हांव खंयची दगद निमळ्या विशयान उलयना. हांव सवाल हें विचारतां सुरू. आतां खंडे जावन तुमकां गोत्ता म्हजे सुरवेरी सवाल अकरेकी सवाल आसता. देखून ते सवाल सुरवेचे आनी अकरेचे अशें आसा. एक दृढ निर्णय आमी करूंक जाय. एक दृढ निर्णय, वन फर्म अँड फायनल डेसिशन. एक दृढ निर्णय. आज आमी सकाळीं उठल्या, सांज जावं आणखी वेळ आसा, दनपार जावन आयलो. सकाळीं जावन धरन कालें हाडचें, कालें ब्रेकफास्ट करची, दनपारां कालें करचें, राती कालें करचें, खंय शॉपिंगाक वचचें, आज खंय फंक्शन आसा जाल्यार कालें न्हेसचें, मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट खंयच्यान वेचें, फोन कॉल कोणाचें पिक करचें, कोणा मेसेज घालूंक आतां बँकाक वेचें गी, थंय वेचें गी, हांगा वेचें गी म्हणून एका दिसाक वी मेड लॉट ऑफ डेसिशन्स. आनी पक्का फायनल डेसिशन्स हेंच जालें. हें आमच्या चलत्या जिवितांत. कोण गी अशें बरयता, आमचें जिवीत खंय 100% आतां चिंत, आमचें जिवीत 100% जाल्यार 100% जाल्यार तातूंत 10% म्हाका कितें जाता म्हणलें मात्र खंय. 10% म्हाका कितें जाता ह्या बायतान म्हाका कितें मेळटा तातूंत मात खंय. पूण तें 90% आसा पळय, हांव कशें रिएक्शन दितां या कितें डिसिशन करतां तातूंत आटापून आसा म्हजें जिवीत खंय. 90% इज हाव आय रिएक्ट अँड हाव आय रेस्पॉन्ड इज वेर माय लायफ इज लोकेटेड ऑर सिच्युएटेड. तें आटापून आसा. तुमी गौरी लंकेश म्हणलें नांव आयकलां? गौरी लंकेश, शी इज ऑलमोस्ट लायक अ आयर्न लेडी. इंदिरा गांधीचें नांव आयकलां न्ही? आयर्न लेडी, आयर्न वुमन ऑफ इंडिया, हें बरें नांव आसा. पूण गौरी लंकेश पत्रिके या लंकेश मॅगझीन, बँगलोरांत आसच्या लंकेश मॅगझीन हाची ती संपादकी या मालाकी म्हणयत. तिका लागाड काडलो. वाय? शी स्टूड फॉर समथींग. शी स्टूड फॉर समथींग दॅट वॉज रायट. कितें अन्याय जातालो ती म्हणाली अन्यायीत म्हणून. खोऱ्याक पिक्कास म्हणून आ पिक्कासाक खोऱ्या म्हूण सांगो ना तिणें. खोऱ्यां आसा तें खोऱ्यांच, पिक्कास आसा तें पिक्कासच. तें सूख ती सूख, न्याय तें न्याय, अन्याय तें अन्याय. आनी कोणाक पळय तें पळोवंक जावना, तिका जिवीशी मारलें. मलाला म्हणून एकली स्त्री आसली पाकिस्तानाची. तिच्या माथ्याक गुळो सोडिल्लो, पूण ती वांचून उरली. कित्याक? पाकिस्तानांत आमकां कळटा थोडे कडेन स्त्रियांक इक्वॉलिटी ना. विमेन एम्पावरमेंट आमी म्हणटा, स्त्रियाक समास म्हणटा, तें नातलें. ती येवन आतंकवादी मुखार म्हणाली स्त्रियांनी शिकाचें, इस्कालाक वचाचें भुरग्यांनी, चेडवां भुरग्यांनी. तें म्हणल्याक फूड केल्ल्याक, चॅलेंज केल्ल्याक तिका फार बसलो. आनी आमी सोम्याची पाटलावदारां म्हणटाना आमकां डुप्लिसिटी करूंक जाता गी? जायना. आमकां कापाटीपण करूंक जाता गी? जायना. आमकां अन्याय करूंक जाता गी? जायना. कित्याक? आमी कोणाची पाटलावदारां? सोम्याची. जर तर आमी म्हणटा जेजू तुका हांव नावाडटां, तुका हांव वाखणटां, ताणें केल्ले बरी हांवें करूंक आसा. वी हॅव टू. कित्याक? पवित्र पुस्तकी म्हणटा आत्म्याचे अभ्यास करा. सांग पावल ताच्या पत्रान म्हणटा आत्म्याची अभ्यास. कुडीचे अभ्यास मस्त करतात. आमी मस्ताना वॉकिंगाक वेता. आमच्या बंटोळांत व्हडलो ग्रावंड आसा. सगळे जातीचो लोक येतात. सकाळीं फुडें सायकलिंगाक, वॉकिंगाक, जॉगिंगाक पुरो येतात. भुरगीं जावन धरून सगळीं येतात. थोडी स्केटिंगी करतात. हें कुडीक फिटनेस. पूण आत्म्याची फिटनेस, कुडीची आत्म्याची फिटनेस कितें म्हणटा हांव, ती गरजेची. ती गरजेची. देखून आत्मीक अभ्यास. आनी आत्मीक अभ्यास म्हळ्यार सोम्यातें हांव सदांच रावतां. सोम्यातें हांव एक जावन रावतां. बाबा भयणीनो, आमी सत मानता म्हणटा वय गी, सत मानता म्हणटा वय मू. एक सत मानता सादें आसा. सत मानता पवित्र आत्म्या,
कातोलीक पोवी सभेक हें पुरा आनी एक सतमांत आसा सांगता ती खंयचें म्हणून खंयची नेसियाची सतमांतां म्हळ्यार नायसियन क्रीड ताका ताच्या फाटल्यान एक विशय आसा तें बेश्टें बरोवं ना तातूंत इस्टर्न रायट वेस्टर्न रायट ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टंट आमची रोमन कातोलीक सांगाता मेळोन त्या सतमांतात आनी गुंतला भावा भयणीनो हें पोर जाल्लें न्ही 325 AD जेजू जल्मोन ताच्या उपरांत 325 शतमानांत घडिल्लें बरयल्लें आनी तें बरयतना थंयसर कोण बिस्प आसले पळया थोड्यांचे दोळे नातल्ले थोड्यांचे हात नातल्ले थोड्यांचे पांय नातल्ले थोड्यांक सामा दिसनातलें थोड्यांच्या आंगार तालवारीचे गाय आसले आनी हे बिस्प थंयसर बसून सतमांतां बरयतात नॉट ऑफ द इंटलेक्च्युअल्स बट आउट ऑफ फेथ वॉट दे विटनेस्ड अँड वॉट दे लिव्ड फॉर कित्याक तो व्हडसो चक्रवर्ती डायक्लिशन या मॅक्सिमियन कोण पुरा डायक्लिशन या चक्रवर्ती आसले तांच्या हाताखाल ते पुरा कश्ट आसले आनी तो व्हड ताणें डिसिशन केलें खालें जाल्यार व्हडणी वी नो हू द लॉर्ड इज कितें जाल्यार व्हडणी आमकां कळयता म्हजो जेजू कोण घट्ट रावले आनी सतमांतां तांणी बरयलें आनी ती सतमांतां इतलीं वर्सां जाल्यार आमी उसारता भावा भयणीनो बेश्टें बरोवं ना काम ना म्हणून बरोवं ना भावार्थान मार खावन दगदोणी बगोवन एका निजा देवाक हांव मानता म्हणून त्या पातयेन बरवशान आनी भावार्थान तांणी तें बरयलां आनी ती आमी म्हणटा बाबा भयणीनो कोणेंय म्हणलें आंगार आसल्या 1000 देंवसार आसल्या आंगार आयिल्ल्या 1000 देंवसार त्या व्यक्तीन सोम्याची वळख धरली खंय अ मॅन पॉजेस्ड विथ 1000 डिमन्स recognized Jesus, whereas a man who read the gospel never recognized Jesus. परत्यान सांगता 1000 देंवसार आयिल्ल्या मनशान आंगार आसल्या मनशान देवाची वळख धरली खंय पूण सगळो वांजेल ह्या पवित्र पुस्तक वाचलेल्या व्यक्तीन देवाची वळख धरली ना खंय बाबा भयणीनो हें सवाल तुका आनी म्हाकाय एक उक्तें करता हू इज माय जिजस टू मी ओ जेजू म्हाका कोण जर तर हांव ताका येस म्हणटा ओ कुमगार हांव सेवता एमिसाचें बलिदान करता हांव कितें करता खंय कितें पटी आयकूंक अशें बेजार जाता आजकाल टीव्हीनी आतां खंडीत हांगा रेकॉर्डिंग आसा आमच्या टीव्हीनी प्रसार जाता वय प्रसार जाता पूण थोड्यांनी मुसोन म्हणचें हांव मीस पळयतां फादर म्हणून हांव मीस पळयतां खंय गे आमी चुकल्या आमी डॅन्स इंडिया डॅन्स पळोवचें आमी फिल्मां पळोवचीं आमी क्रिकेट मॅच पळोवचें मीस भेटोवचें वासा वाचतल्यांक पळोवंक न्ही पाद्राबाग हांगा आमी पळोवंक न्ही या आमी तुमकां पळोवंक न्ही सांगता म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान देवाक मानतात असलें जावं दी काली पाद्रा पूण नागी हें म्हजें बलिदान देवाक मानतात असलें ना हें तुजें आनी म्हजें बलिदान देवाक मानतात असलें जावं दी देखून सांगाता मेळून ह्या सोम्याक आमी दिवंका पूण ताचें की सोम्या दिताना ताचेर पात येताना ह्या पातयेनी आमी दृढ करया ताचेर विश्वास आमी दृढ करया कितेंय पांतावना म्हाका भायर मेळटात द चॅलेंजीस दॅट आय हॅव कॅन बी फेस्ड इफ यू कम हियर अ लॉट ऑफ नीलिंग कॅन मेक यू स्टँड बिफोर एनी मॅन ऑर एनी पर्सन ऑर एनी इव्हेंच्युएलिटी कितलें तूं सोम्या म्हाका दिंबी घालताय तुका भायर कोणा मुखार उबो रावंक जाता खंय आनी हें जायत्या लायकांनी सांगलें आसा जायत्या लायकांनी बाबा भयणीनो आखेर करता थोडे विशय सांगून ओ म्हयनो नोव्हेंबर म्हयनो वयगी आनी जाले दीस जाले आनी डिसेंबर सुरू जाता पूण ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमकां कालें करूंक आपयलां पवित्र सभा कालें करूंक आपयता मेल्ल्यां खातीर मागूंक आपयता एक गडीत हांव हांगा दिता बोशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूण एक पातयेनी एक दृढ करया खंडी जावन आमी हांगा येवन मागता मोरये लागीं वेता ह्या पुलगतींतल्या आत्म्या लागीं या ह्या पुलगतींतल्या आत्म्या लागीं तुमचे कितलीं तेसांव आसात पळया एपटी शिमेस्त्री वचून तुमी मागा अ लॉट ऑफ पीपल देर हू डोंट इवन हॅव अ कॅन्डल टू बी लिट आसात आमी नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर मस्त कॅन्डलां पेटयता पूण थोड्याच्या पोंडा लागीं एक दर म्हणून एक फूल ना एक कॅन्डल ना कित्याक कोणी नात आनी तसल्या आत्म्या खातीर मागया एक गडीता दिता एका पाद्रापान सांगलें म्हाका कोण गी खंय सदांय मीस दिता खंय हांगा सदांय पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर सदांय म्हळ्यार हप्त्यांत एक मीस आसताल्यांत पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर
पूण तिका हें कामय जाय आसलें. शी वॉज इन डेस्परेट नीड टू फायंड अ जॉब. शी वॉन्ट सम वर्क नो मॅटर वॉट. मागता 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 एक दीस अशेंत मागून इगर्जेंत हांव शिमेस्त्री वचून घरा येताना खंय एकलो ल्हान भुरगो मेळटा खंय आनी म्हणटा खंय आंटी तुका काम जाय आसलें मू. हिका शॉक. वय पुता आळे त्या घरा वच, त्या घरा काम आसा आंटी, त्या घरा वच, त्या घरा काम आसा. ही गेली आनी विचारली लागली हांगा काम आसा म्हणून म्हाका खबर मेळ्ळी, काम आसा गे हांगा. ती म्हणाली वय हांगा कामाची म्हाका गरज आसली, तुका कोणें सांगलें. ती अशी पळयतना त्या भुरग्याची फोटो आहा खंय वयर आनी म्हणाली आळे त्या चरख्यान म्हाका सांगलें. कळ्ळें? ह्या चरख्यान. तो चरको सोडून 5 वर्सां जालीं. हांव इतल्या राखेर करतां. तो चरको सोडून 5 वर्सां जालीं. पातयेली, पातयेन मागलें, विश्वासान मेटां काडलीं, तें काम तिका फावो जालें. बोशा आयच्या नियाळाक ताळ पडना, पूण भावा भयणीनो सोम्याचेर दृढ पातयेनी म्हाका गरजेची. ह्या आल्तारी मुखार म्हजो विश्वास गरजेचो. मोरये माये थंय अखंड पातयेनी गरजेची. खंडीत तुमी म्हणटल्यात साकोन पळया सोमी कितलो स्वादी कोड. बाबा भयणीनो हांव पातयेतां. सोम्या थंय हांवें एक निर्णय केला. लॉर्ड आय फॉलो यू. तुजो हांव पाटलाव करतां. तुजो निर्णय कितें? तुवेंच दिलेली संदेणी घेऊन आयल्या खालते पोळी नितळ निर्मळ मोनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जगल्या तुजे लागी. मारून घे ओपून घे किरकोळांची ही काणी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. उड्या वायना सोवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. कनवळ्या बापा बागेवन आंवकार मरये देवाच्या मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गीच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवाशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवान देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापमत म्हणून वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या हा फायद्याचो. बागेवन आंवकार मेरेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तेचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वृत्ती तुजी विजमिता. सरकाळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळटीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशाकुळ आसो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सर्गार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dळबारांचो सर्वेस्पोर तूं.
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेच पोराचे नावी येतात ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित तूंच सगळ्या पवितपणाची जर तुज्या पवित आत्म्याक धाडोवन इदेणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेव्हा जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेज मनशां पासोत हें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्था सुकूट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनः जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोया जेजू आम्ही अर्पता बापाच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतेल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यारू एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीठ पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्या सुमेस्तांक तुज्या फरजळीत म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार पापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान आमेन 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 सोम्यान आमकां शिकयला ते एक महात्माक आमी तिरकेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळेन पडून दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारकाव करती सर पातकांतले सुटय सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवत्सल येताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेका पळोवन शांती सकुर्ता आमी दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरयेकली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना तुजे उतरान भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ सोमिया मोजा काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोजा काळजा सोरा ये घडी सय जियोंक जायशे ना मोजा तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय ये घडी सय जियोंक जायशे ना मोजा तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय त्वर कर सोम्या येऊंक मोजा काळजांत त्वर कर सोम्या येऊंक मोजा काळजांत राव तूं सोम्या मोजा या बेडारा राव तूं सोम्या मोजा या बेडारा सोमिया दये सोमिया मोजा काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोजा काळजा सोरा ये सोमिया दये सोमिया मोजा काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोजा काळजा सोरा प्रार्थोया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत अवकार मरिये देवाचे मातेच्या उडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय ह्या पोशणाच्या गटायन आमचे माये पोरी तुजी खुशी पाळू सर्गा तुज्या ससनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सपोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे होडुका पोंपल रोसारे माये तुझी मजत मागलेल्या तुझी मजत मागलेल्या तुझी मजत मागलेल्या आमा पासून
पंपई रोजार मायच्या मानाक नोवेन उपकार मागचे मागणे हे पापा खाताबीन जल्मले हांकुवारी आनी पवित्र रोजारीची राणी भावार्थस्कत जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मागान बावटी असलेल्या पंपईच्या पुर्विल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदूंक तुमी खुशी वेल्याय बोंब्यांक आनी देवसराक नमस्कार कर आयल्या जाग्यार हांव तूं आज देव कृपेची आवय बरी सर्गींची काकुळतीची भंडारा संवसारार चाराय कुशींनी उदार मनान वांडटाय तुवें येदावळ्या काकुळतीन राजवड सोलोवच्या त्या पाटात हांव म्हजेरे हे आंकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या येदावळ्या गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट कर कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय जावन आसाय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण पासारता आनी उलो मारता नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी येवेची बळकां ह्या तुकाच्या कोणाक दिसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका उदान करता तर तूं आमचे सिकाय हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजू तूं आमकां दाखय ये दायळी ये मोगाळी ये दुलोबी आंकवारी मरी भाग्यवंती दावाचे माये आमा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसणेक आमी फावो समचे खातीर पंपे माय मरी फात देवान आमकां जायते उपकार जोडून दिल्यात अजाप आमच्या जिवितान कुटमान केल्यान ह्या खातीर आमी अर्गां दिवया सौगां जाणां तांची पिडा गूण जावन बरी भलायकी मेळिल्ल्या अर्गां दितात 5 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एका कुटुंबांत समाधान फावो केल्ल्या अर्गां दितात एकल्याक ना तयार मरणांतलें हेदोळ म्हणसर राखून वेल्ल्या अर्गां दिता एकल्यान दिल्लें रीण पाटी मेळिल्ल्या अर्गां दिता एकल्या बरें कामाची मनीस फावो जाल्ल्या अर्गां दितात एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या अर्गां दितात एकल्या परगांवान बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक सर्व कश्टां अनवारांतलें राखून वेल्ल्या अर्गां दितात दोगां जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दितात हांचे बराबर आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत वैयक्तीक जिणेंत लाभिल्ल्या आशिर्वादां लाभिल्ले उपकार आमच्या मोती खडया पंपई माये मारिफात देवाक काळजांतावून अर्गां आमी दिवया अर्गां दिवचे मागणें पंपईच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे हे जेजूच्या पाप कथनांतले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं जावन आसाय म्हूण म्हाका दाखयल्ले हांव तुजे थंय येता म्हज्या कथेन तुवें म्हाका सोडून घालूंक नाय म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलाय म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां कश्ट आनी म्हज्या काळजार रेवड घाल्या वेळार तुवें हे माये पंपईच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीचे एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केलाय वावरतां तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावले आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्ट तल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजी सशी दावून येती हांवें आनी समीस मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गा राजांत आशिर्वसले जावन अशें पंपई माये तुका अर्गां जावं आमेन आमी बसया आमची तेसावान पंपई माय मारिफात देवाच्या पांया मुळांत दवरया 8 जाणांची पिडा गूण जावच्याक
7 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक 4गांक बरी सैरीक मेळच्याक त्यागांक भुरग्यांचें देणें मेळच्याक एका कुटुंबांत समाधान रास करच्याक दोगांनी आमाल पिवण येतावन सुटका जोडच्याक दोगांनी दिल्ले पयशे फाटीं मेळच्याक दोगांचो बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक एकल्याचो व्यापार वृद्धी जावंक एकल्यान परिक्षेन पास जावंक दोगांच्या घराचें काम बऱ्या तरान पोंता पावूंक तेगांचो जागो फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वसूंक दोगांक बोगसूंक आनी बरें सुटावें कुमसार जावं करपा मेळूंक दोगांक बरी जिणी जियोंक आनी समर्थीचे कायदे पाळूंक आदार मेळूंक एक विंगड जाल्लें कुटुंब बेगीन एक जावंक दोगांनी चिंतिल्लीं कामां जावंक त्यागांच्या कोर्तीच्या केजींत जीख मेळोवंक त्यागांच्या जाग्याचे आनी वाटेचे समस्ये परिहार जावंक पंपे मायेचें आनी आमच्या कोसेसांव मायेचें फेस्त बऱ्या तरान जावच्याक सांगतच त्यागांच्या विशेश ते सवां खातीर ही सर्व ते सवां सांगतच आमच्या लागीं जायत्यांनी मागूंक सांगलां आमी जावन मागता म्हूण बसयलां तांचो उगडास काडया पंपे माय ही सर्व मागणी ही ते सवां तिच्या पुता मारिफा देवाच्या पांयांतळी दवरच्याक मौनपणी मागया आज 5वो बुधवार कुटुंबा खातीर मागचो दीस आमचीच कुटुंबां आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक हांगासर आमी हाडया आमच्या बोवाऱ्याची आमच्या पिरगोजी ताची आमच्या मोगाच्या मनशांची कुटुंबां प्रत्येक जावन जी कुटुंबां कश्टार आसात आवय बापाय मदें समाधान ना भुरग्यां मदें एकवट ना ह्या कुटुंबांक आनी जे कुटुंबा खातीर प्रत्येक तरान मागूंक जाय उगडास येता ती सर्व कुटुंबां पपय मायेच्या हातांत आमी दिवया आमी दिबी घालया उगडास कर हे भोवतायळी आंकवारी मरी तुज्या आश्रयाक धांवल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना हे पातळेन धैर्य काण घेवन तुजी ससी धांवून येता ह्या आंकवारीची आंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्या देव पुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन हे मरये तुजे लागीं पातयेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिलाय म्हण आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा कसलेय खुरपा जोडूंक खुशी वर्तेल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें दुमगाक बसयलाय देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयलाय तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भोंवडटां तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता भोव पवित्र रोजारीचे माये तडव करी नाका बगा तुजे फळा देख खातीर म्हजेर विस्तार म्हाका बचाव कर आमेन भाग्यवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मानाचेर म्हाका बळ दी भोव पवित्र रोजारीचेर आनी हे आमा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसणेक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुजे क्लेस्त पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचवेची इनाम आमकां जोडून दवरला भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना
तांतू वाट्या पिलासो आमी फाटलाव करिसो आनी तांतू बसयला आमी जोडिसें कर म्हूण तुजे लागीं परत हांव त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. आमी पिडेस्तां खातीर मागया. सुम्याच्या नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमच्याय सोबे आसूं. प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता मनशाक कुळा सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस चलोय. भावार्थान तुजे सरशीन आयिल्ल्या सुमेज पिडेस्तांचेर तुजो हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडे वळोवक जावन कश्टोवच्या आनी तुज्या आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या सुमेज पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवों दी आनी सोर पिडे शिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभों दी. अशें तुजे थंय गूण भावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं तुमकां राखोवंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुवे जियेता रास करता ससनाच्या ससनाक. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांच तुमचे सवय रावूं. पवित्र सक्रामेंताच्या आराधन सोलोन व्हरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आपल्याचो प्रसंग दिवन सर्व पिडेस्तां खातीर प्रत्येक तरान मागिल्ल्याक मनादीक बाप राहुल डेक्स्टर डिसोजा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासरस 2 वर्सांची सहाय्यक विगार जावन तांणी सेवा दिल्ली. प्रस्तुत बंटवळ मडंका पिरगजेंत ही सेवा ते दिवन आसात. हांगासर येजे ह्या नव्यानाच्या मिसांत तांणी भागीदार जायचे म्हळ्यार त्या वेळार संतोशान खंडीत येता म्हूण सांगून आज ते आमचे सांगता. तांकां हांव तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावरांत तांकां सर्व बरें आमी मागया. ह्या नव्यानाच्या मिसाक कापुरबायेचें संगीत दिता जॉन फेरार. ताचे सेवेक आमी आभारी. ह्या नव्यानाचें मीस रेकॉर्डिंग करून संजेचें परत तें प्रसार करता डिवायन वर्ल्ड TV. तसो मालक श्री स्टीवन मेंदीस आनी ताचे सगळे सिबांदी तांच्या ह्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. सोबीत तरान गायन करच्या खोय दिसता की देव बरें करूं. आतां नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगळाप तुका हरसून गायताव तुका. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगळाप तुका हरसून गायताव तुका. माय आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तूं मागणी आमची दिश्ट घाल कुर्दीची. माय आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तूं मागणी आमची दिश्ट घाल कुर्दीची. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगळाप तुका हरसून गायताव तुका. तुजे लागीं धांवून येता कंत बेजार आयसान
दोंगराक तुका बसून गायता तुका sarmaye आम्हां सत्विनारीक मुखार पुता सवे अंगवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कृपेचे कृपे आमच्या बापाचे, पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.